किती डिसिजन घेतला आमचा त्रास म्हणतात आणि वाचली पळय सगळे वाचली चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांमध्ये दिला कोणा दिवपाचो बोलला नाही आम्ही सांगली तुमकां मायनिंग ट्रक्स आमकां त्रास करतात ते कोचा ट्रक्स त्रास करतात आमकां एमर्जन्सी हॉस्पिटलांत गेल्यार आमकां त्रास जाता सकाळ फुडें जॉबा वयच्या लोकांक त्रास जाता मागीर टिचर्सांक त्रास जाता सकाळ फुडें मागीर स्टुडंटांक त्रास जाता मागीर मेन म्हणल्यार न्ही मेळो थिंग पार्किंग करता थोडाली वाट आहा रस्ते आहा ते पळयना ते 7-8 गाडी लायनी म्हाका कितली पट राती दवरला भितर वचपाक आनी हो आमगेलो जस्ट हायवे नॉर्मल हायवे लोकल हायवे हो कितें एक्सप्रेस हायवे न्ही सुपर हायवे न्ही आमकां त्रास जाता हे तुमकां भितर बॅन कर म्हणलें नाल्यार हे तुमी डे टायम वर्किंग टायमार सोडनाका म्हणलें कांय आयकनात कितें प्रोसीड मोर्तमार रावतले पूण मोर्तमार एक कोण फॅमिलींतल्यान मेल्यार खबर आहा कितें तें फॅमिली मागीर बॅकग्रावंड बॅकअप कितें कोण हात पांय म्हणून घरांत पडले तेका बॅकअप कितें सांग म्हाका तुमच्यान जायना म्हणल्यार आतां आमी येयलात तूं एटलीस्ट म्हाका तो तुजे मायनींग ट्रक्स बंद कर पयलीं सांगता ना ना आमकां नाकरी ना 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 लॉ एंड ऑर्डर न्ही हांव तुका मायनींग ट्रक्स भितर घेनाका इतलेंच मायनींग ट्रक्स ट्रक भितर घेनाका आपय तूं थर्टी आपय ना ना तूं मायनींग ट्रक्स भितर घेनाका तूं कितें आमकां मारपा जाय आमकां ना ना हांव तूं रोडार येनाका तूं कितें करता रोडार कितें येयला ना आमकां मायनींग ट्रक्स कितें बंद कर तूं आनी काय ना बरें तांकां मायनींग ट्रक्स ट्रक भितर घेनाका पयलीं हांव तुका तूं बाकी खंयचे एसेन्शियल कितें आसता घे आमकां त्रास जाता नाका नाल्यार एक तर तांकां बॅन कर तुका समज हाडपाक जाय मायनींग आनी घे कोळशाचें जाल्यार तूं तसो रेटून हाड बोटीन हाड रेल्वेन हाड पण आवडेन हाडपाक मेळपाना आमकां त्रास जाता ती ट्रॅफीक नाका आमकां कित्याक आमगे हो सादा हायवे नॉर्मल हायवे एक्सप्रेस हायवे न्ही सुपर हायवे न्ही सांगून 10 दीस जाले कितें केलें रोड ब्लॉक आमी रोड कोणी ब्लॉक केला दाखय रोड कोणी ब्लॉक केला कोणी ब्लॉक केला रोड कोणी ब्लॉक केला दाखय खंय कितें ब्लॉक केला हांव तुका सांगला मायनींग ट्रक्स नाका म्हण भितर तुका सांगला मायनींग ट्रक्स नाका कोळशा ट्रक्स नाका तूं एसेन्शियल कितें हाडनाका म्हणटा तुम्ही करना तुका म्हणटा करून आमचे वयचें पडटा काम सोडून सगळें तुमकां आतां कितें तुमी सर्वीस कोणा खातीर दिवपा रावला तर कळना तुका कळना तूं वयचें तूं कळना कितें करनाका असो मातशें हरशीं आमी त्रास जाता हो तुका त्रास जाता कळटा आनी कर्मकांड आमकां त्रास जाता तूं कळना हय मायनींग ट्रक्स आनी कोळशा ट्रक्स आमकां खूब त्रास करतात आनी हो नॉर्मल हायवे लोकल हायवे नॉट एक्सप्रेस हायवे आनी सुपर हायवे हाजे लोड बेरिंग कॅपेसिटी सारकी कमी आसा हांगा 2 गाडयां वयर क्रॉस जायना आमी हे बॅन करपा लायिल्लें हे ट्रक सगळ्यांक दिला पळय सगळ्या मेमोरंडम मार्क केल्ले आसा सगळ्यांक केल्ले मार्क पर्सनल मेळ्ळे आसात कित्याक आमकां एश्युरन्स दिले 10 दीस आफ्टर रिजल्ट दिता म्हण आमकां एक्शन दिता म्हण जायना हय कितें रिजल्ट काय ना बरोबर बंद कित्याक जायना केन्ना मोर्तमार रावतले पूण मोर्तमार रावतले फॅमिली कोणाली आमकां मोर्तमार रावपा नाका म्हण आमी आज रस्त्यार येयलात हय आसा तेका लागून हय पूण कांय रिजल्ट ना एक्शन ना म्हाका एक्शन जाय आज एक्शन जाय ना मागीर नाका आज जाय म्हाका एक्शन आज एक्शन जाय नाल्यार हांव वाडयता रस्तो म्हाका एक्शन जाय तुमी पळया कितें जाय तें करात पूण आमकां आमगेली दुसरी एक फॅमिली मारपा नाका इतलेंच तुमकां जाल्यार असो पूण आमकां नाका हय पण कोण मॉनिटर नाका म्हाका आतां तुगे आरटीओ आसा ट्रॅफीक पुलीस आसा कोण मॉनिटरींग करता नाका म्हाका एक ट्रक येता खबर तुका हे मायनिंगे ट्रक कशे एके बरोबर कितें 5-5 10 येतात बाबा एक शिस्त आसा न्ही एक डिसिप्लीन कोण मेंटेन करप ती आमी करप ना कोण करप आरटीओ ट्रॅफिकान करप न्ही ती आतां तुका तूं आतां येता तूं आतां पळय येता आसतना तुका कितें ट्रक लागले त्रास जालो काय ना आनी हे मायनींग ट्रक्स आमचे आवडे नाकाच मेन म्हळ्यार आनी कोळशा ट्रक तुमकां समज हाडपा जाल्यार रेल्वेन हाडात तांकां सांग ते कोण आसा पळय ते सप्लायर आनी बायर आमी आवडेन येवपा दिवपाना कित्याक 16 कलर फाटली दिसान बंद केल्लो लोकांनी बोवाळ करतरी बॅन केल्लो नॉर्थ गोवा कलेक्टरान कित्याक तो त्रास जातालो कित्याक हो ट्रॅफीक आसतो एमर्जन्सी सर्विसाक त्रास करतालो प्रायवेट जॉबा गव्हर्मेंट जॉबा तांकां त्रास करतालो मागीर स्कुलां वयता तांकां त्रास करतालो ताका लागून गव्हर्मेंटान डिसायड करून बॅन केल्लें लॉ एंड ऑर्डरची जी सिच्युएशन आसा ती
कलेक्टरा मुखार एसपी मुखार सगळे बरोबर, पण म्हाका रिजल्ट जाय, एक्शन जाय एक्शन जातले ना. म्हाका आयच्यान तू एक्शन घे. हे ट्रॅफिक आस पळय ते तू इधर बॅन कर नाल्यार 12 नंतर रातचे दोना भितर एक कितें कर 12 नंतर. आमकां त्रास जावन तुका हांव कशेंच करपा दिवपाना. सवत येयला लागी आतां तुका समजोवपा जाय. तूं लॉ एंड ऑर्डर मामलेदार म्हणजे हेजो गव्हर्नर असो काणकोणचो तालुक्याचो. तुका कळपा जाय लोकांक त्रास जाता त्यो वस्तू आपण भितर सोडपानाच म्हण. आमी सांगप ना ती. तूं आतां एसेन्शियला तुका त्रास केला ना. हे आसा पळय आयर्न वोट्स आनी कोळशे ते आमकां नाका. कोळशाच्या भितर हे त्रास जाता तुका सांगला आमी. आमकां त्रास जाता म्हणून सांगला. बेश्ट आमी येयल्ला हांगा. सर आमची मिटींग हांगसर जाला पूण तूं आतां गेले जाल्यार डिसिजन घे आनी एक्शन घे आनी काय ना. एक्शन म्हणल्यार ते येतले ना 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 आजच जावपा तुगे ते सगळें. मोडपाक तुमी मोडपा रावता रे कोण तुमी कोण मरपा जाय सांग. तुमी कोण मरपा जाय सांगा तेका मरपा जाय म्हणून. मरपा जाल्यार या सायडीला गाडी सोडपाक तुम्ही काहीच ऐकना. आमगेल्या आमी रस्त्यार फोन पडले आमी बॉम्ब मारतात. रस्त्यार डांबर घालपाक बॉम्ब मारतात. आणि हे ओलोडी गाडी घेऊन आमगे रस्ते पाड करतात. खबर आसा स्पीडीन आमगे ट्रॅफिक पडटा सुट्टा चले जेन्ना रस्त्यार फोन पडले जेन्ना रस्तो खराब जालो तेन्ना अरे हो हायवे कसो नॉर्मल हायवे गांवांतलो हायवे नॉट एक्सप्रेस हायवे सुपर हायवे समजाय. टायमिंग करा आता तांकां सांगा ट्रकावाल्या तुम्ही कोणूच काय म्हणा कोणाडे वचपा पाहिजे मी कोणी वचपाचे. आयज म्हणल्यार गव्हर्मेंट एक्शन घेतले लोक म्हणटकीच घेतला. मागणी आली या रोडाची. ती मागणी पूर्ण करून दिल्या. आज हे पळय रोड गाडी वयता पळय एक स्टेप आनी मेला आणि किती ट्रक समज किती ब्रेकडाऊन झालं इमर्जन्सी किती असा किती असा मेकॅनिझम किती असा एक क्रेन कोण असा फाटल्यान लायटी बी ना. हांव काल मारपाक एक क्रेन असा म्हणजे काडपाक. तूं सांग हो एकूच रोड आमकां मडगांव वचपाक. तिथे मध्ये रस्त्यार तुमी आतां ट्रेलर सोडटा ट्रक मायनिंग ट्रक सोडटा मग कितें जवळ उरले काडपाक कितें आसा मेकॅनिझम आसा इन्फ्रा आसा. आतां पळय एक गाडी वांकडी जाना. पळय माश्यां वयता आसतना थंय एक गाडी वांकडी जाना. आनी हेतून भितर वो रोड सेफ्टी जाय. वो रोड आमकां सेफ्टी तूं फाटलो बेश्टो रोड आमी फाटली बॉल बॉम्बान डांबर घातलो. आतां डांबर क्रॅक केला रस्त्यार. कोणा लागून तो आमची लायट व्हेकल्स गाडयो व्हेकल्स हेंगे तर हेवी ट्रॅफिका लागून हेवी लोडेड आसता आमकां त्रास जाता. आतां रस्तो फुट्टा न्ही मागीर फोन पडटात. हांव फोन पडल्या पासून बॉम्बान आमकां करून घेवचें पडटा. दुसरें म्हणल्यार तांकां पार्किंगा शिस्त म्हणटी ना. 7-8 ट्रक लायनी रावप गॅप सोडप ना. भितर रावतलेच न्ही ते शिस्त कोणी करपा जाय ती. मेन रोडार आतां भितर वचपाक वाट न्ही. रोड आहा म्हाका 2 फावट केला आहा बरोबर म्हज्या त्या दिसाक 20 मिनटां उरले एक्सेस ना म्हाका घर वचपा भितर. तू सिरियस घे ना अजून. तू सिरियस घेवपा जाय. हे सादी मॅटर न्ही. सादी मॅटर न्ही. ह्युमन लायफ नॅशनल वेल्थ ह्युमन लायफ नॅशनल वेल्थ राष्ट्रीय संपत्ती बेश्टी न्ही. हे इम्पॉर्टंट चड. आनी तुमी ह्युमन लायफ कडेन खेळटल्या लोकांनी सांबाळटल्या आनी उरले कितें तर तुमकां दिसपा जाय ते आमी सांगून करप न्ही. तुमी करप करम्यार तुमकां 10 दीस टायम आसलो. तुमी करपाक आहले जाग्यार घालपाक आहले. खंयची एक ऑथॉरिटी तुमकां हांगा सांग म्हाका डिपार्टमेंट सांग म्हाका एडमिनिस्ट्रेशन कोण आयले हांगा डिपार्टमेंट कोण आयले आनी कोणी हांगा जाग्यार घालपाक ट्राय केली. एकटो दाखय म्हाका कोण आयलो तो दाखय. डेप्युटी कलेक्टर हांगा गाडी हाडपाक दिना. मायनिंग ट्रक्स तूं डेप्युटी कलेक्टर आमकां लोकांक मारपा दिवपा जायना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.